काँग्रेसीन घातलो घेराव अर्थीक गुंतवणूक महामंडळाक। मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसकेविशीं स्पश्टीकरण दियात, ना जाल्यार कोर्टान वचपाची धमकी। मंत्री करपाचें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षाचें उतर, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळूय मेळटलें, काँग्रेस सोडिल्ल्या भाजपाच्या दयानंद सोपटीची माहिती। नुस्तें तपासणी करपाक आधुनीक प्रयोगशाळा, मोबायल व्हॅनूय दिता, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूचें गोंयांक उतर। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू मंगळारा गोंय भेटीर, अंतरिक्ष मळा संबंधी भासाभास करतले देश विदेशांतले तज्ञ। आता खबरो विस्तारान पळोवया। सोमारा काँग्रेसीन अर्थीक गुंतवणूक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। हालींच व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं मंडळाची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाल्ली। हे बसके विशीं काँग्रेसीन स्पश्टीकरण मागलां। तशेंच भाजपा सरकाराच्यो साबार भानगडी घेवन कोर्टात वचपाची धमकी दिल्या। दोग जाण पक्ष सोडून भाजपात गेल्ल्यान काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष लजेक पडला, जाल्यार काँग्रेसीक आनीक धपके बसपाचे आसात अशी चर्चा सोशल मिडियाचेर चल्ल्या। जाल्यार दुसरे वटेन मुख्यमंत्री बरो नाशिल्ल्यान उपचार घेवंक भोंवता। आमदारांक मात कामां कित्याक जायनात अशें लोक विचारतात। काल सोपटेन अनाउन्स केलां की ताका जॉब्स दिले म्हूण आनी जॉब दिवपा आहाय म्हूण, आनी तेगेले 4 प्रॉमिसीस आर देर म्हूण। आतां आय वॉन्ट टू ओनली टॉक ऑफ जॉब्स। हांव जॉब्साची रिमाइंड करता की जॉब्साचे इज नॉट अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। It is very simple that a person who is eligible, a person who is fit for the job should be taken, and first jobs पडे हाय ते procedure आहा। They have to be posts have to be created, then advertised. There is a procedure. आता हे job दिवप। Now I want to remind the BJP government that Manohar Parrikar had complained when during our government in 2012. We are filing a similar complaint. We are looking into options of filing a similar complaint. We are even looking into options of going to High Court on this matter. We are taking options of filing the complaints on both the issues, as far as the jobs are concerned and other issues are concerned. We are even looking into options and going into the High Court. But this is not tolerable. हांव त्या मनशांक जॉब मेळपा जाय हें मनोहर पर्रीकरूच सांगतालो, आनी जी कंप्लेन तेणें दिलो आहा ती आमी आतां कंप्लेन पद्दत दिताय। We are filing complaints. In another few days, today we are doing some other dharnas, we are taking up complaints, and we are even looking into options of going to the High Court. This is our stand as far as the party is concerned. Parsekar's period, he had closed the jobs. After he had kept the jobs on hold, we are going to check, we are going to assess whether those procedures have been followed. Because he had closed the procedure, saying that it is not possible. Again, they have to be advertised. Whereas any bidolya dilay te ata topic sogla talo. Correct. All this will come on record now. आणि ही भारतीय जुमला पार्टी म्हणटी ही जुमला पार्टी हे जुमला गेलो। आपूण काँग्रेस सोडून भाजपात वता ही वावडी प्रताप सिंग राणेन उक्तेपणान फाफोडली। पळयात तो कितें म्हणटा तें। I won't go to the legal or moral aspects, but I would like to say that we are elected by the people, and whatever we do, and if we are not able to function, it is better to step aside or delegate the powers to somebody else. People may write anything they like. They take too much advantage of freedom of speech and what they want to write. I am where I am, and I am not going anywhere. I made it very clear to you. I am not going anywhere. I am very much a part of this party, and I remain here. So come what may. 48 years. This is what I tell the media, the fourth estate, that give confirmed news to the general public, not just insinuations or just flying kites. I am not going anywhere. I am in the Congress party and I remain where I am. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। 15 नोव्हेंबर मेरेन मंत्री करता, तशेंच रोखडेच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचें अध्यक्षपद दिता। भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान आपणाक उतर दिलां। भाजपात गेल्लो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन म्हळां, काँग्रेसींतल्यान फुट्टगीर लेगीत आपणाक कार्यकर्त्यांचो तेंको आसा हें दाखोवपाक सोपटेन आयतारा सभा घेतिल्ली।
भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान कार्यकर्त्यांची गडगंज बसका घेतकीर तितलोच लोक हाडून आयतारा सोपट्याने आपणाक तेंको दिवपी लोकांची सभा जिल्लो पंचायत सभाघरांत घेतली. तेन्ना आपणाक कशे तरेन मंत्री करपाचें उतर मेळना तें सोपटेन सविस्तर सांगलें. म्हणून हांवें कंडिशन घातली, मिनिस्ट्री दितात तर हांव निर्णय घेता, कारण हो निर्णय म्हाजो न्हू, म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेचो आसा. दुसरें कंडिशन घातले, साहजीक आसा, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लिडर नेते आदरणीय माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर सर आसात, ताची जबाबदारी घेवची पडटली. आनी एक कन्फर्मेशन ऑफ तिकेट. पहिली मिटींग जाली तेन्ना अमितजी शाह राष्ट्रीय अध्यक्षान म्हटलें सुभाषजी शिरोडकर हे सिनियर आहात, ते सिनियर असल्या कारणान तांकां मिनिस्टर तुका कॉर्पोरेशन. पण त्या मनशान सुभाष शिरोडकरांचे मोठेपण घेतले की गोंयांत येतले तिने सांगले मिनिस्ट्री ही सोपटे घ्या, आपणाक ईडीसी कॉर्पोरेशन करू. ज्या टायमार बसले दुसरी मिटींग राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर, त्यांना म्हटले 15 नोव्हेंबर पर्यंत तुका मिनिस्ट्री मेळटली. त्याच्या पयलीं टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची ताबे तुका दितले. दॅट इज ऑल्सो विथ कॅबिनेट स्टेटस. त्या गणपतीची शपथ घेऊन तुका सांगता, ह्या क्षणात पक्षाने जर घेतली ती 3 फावटी दिल्ली वचपाचे विमानाचो खर्च त्यांच्यानी केला आणि रावपाचो हॉटेलाचो खर्च ह्या क्षणात पक्षाचे 5 रुपया पडूंक ना. काँग्रेसींतल्यान फुटपाचे आपले करण्याचे सोपटे समर्थन करता. तो सांगता, विरोधी पक्षात आसून लेगीत फाटल्या 1.5 वर्सात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपली उदरगतीची कामां केलीं आणि नोकऱ्यो दिल्यो, आनी आतां मतदारसंघाची उदरगत जावची आनी बेकार भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून तो आमदारकेचो राजीनामा दिवन भाजपांत गेला. कितें तरी मेळटा म्हणून न्हय, पळयात ताचे रजाव. ज्यांनी म्हाका ल्हानाचो तसो आवय बापूय व्हड करता, तसो ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर जेणी विरोधात असून सुद्धा सगळे सहकार्य केले. कदाचित आपल्या पक्षातल्या सुद्धा सायडीक दवरले 32 कोटीची कामां करपाची संधी थोडी जाली, थोडी आसात. 14.5 कोटीची वोसोडी आसात, पण माझे कडेन तुमकां दिवपाक कांयच नासता. कारण नोकऱ्यो दिवन पळयले, आशेन दिवन पळयले, आज ना फाल्यां केन्ना तरी आपल्या कडेन येतलो, आपल्याक सहकार्य करतलो, सपोर्ट करतलो. तेन्ना जर आपल्याक मदत करूं शकना जाल्यार हेचे फुडें ह्या मनशाक नोकरी दिवप कित्याक? काडटले जाल्यार आपल्या सरकाराक दितात. कॉर्पोरेशनय दिले, मिनिस्ट्री दितले, पण ती 6 महिन्या खातीर नसतली, ती 3.5 वर्सां खातीर आसतली. पण 3.5 खातीर टिकोवन दवरपाची जबाबदारी ही तुमचेर आसतली. ह्या राजकीय घोळाक लागून मांद्र्या सध्या भाजपाची 2 कार्यालयां जाल्यांत. एक पयलीं सावन आशिल्लें तें लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें भाजपाचें कार्यालय आनी दुसरें आतां सोपटेचें. ताणें आपल्या कार्यालयावेले काँग्रेसीचे बावटे काडल्यात आनी भाजपाचे लायल्यात. मात ताका विरोध करपाक आदल्या कार्यालयांत भाजपा युवा मोर्चाच्या तरणाट्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. ते सोपटे वांगडा वचपाक कशेच तयार नात. पळयात तांचे रजाव. इलेक्शन रिजल्ट जालो 2017, ताका एक टॅग दिलो जायंट किलर म्हणून. जायंट किलर आतां जायंट डिलर जाल्लो आसा. 3 म्हयन्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेणेन. मांद्रे मतदारसंघात आपूण 68 कोटीची कामां हाडलात, टेंडरां जाला, सगळें जालें. कालच्या स्टेटमेंटान तेणें 68 वेल्यान तो कमी जालो, 32 पावलो. सो तेणें आमकां तेजेर उत्तर दिवपाचें की बाबा खंयचें खरें, 68 खरें की 32 खरें. आनी तेणें मेन्शन केलां की आपणें 103 जॉब्स दिले म्हणून. 103 मांद्रे मतदारसंघान आपूण जॉब दिले. खंयच्या गांवांतल्याक दिले, खंयच्या पंचायत क्षेत्रांत आमकां तेणें लिस्ट दिवचें. युवा मोर्चा आमी ताका BJPन वेलकम करिना. जेन्ना आमकां पयलीं इनिशियली कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आशिल्लें तेन्ना आमकां घेवंक ना. जे आमकां मंडळ हांगासलें मंडळ सांगता त्या मंडळा बरोबर आमी आसा. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. विदेशांत धाडपी नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन घाला काय ना ते तपासपाक जागतीक दर्ज्याची प्रयोगशाळा उबारतले. तशेंच नुस्त्याची तपासणी करपाक केंद्र सरकार गोंयांक मोबायल व्हॅन दितले. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून सांगलां. नुस्त्याच्या दर्ज्या विशीं लोकांच्यो कागाळी ह्यान फुड्यां ऑनलायन घेतले अशें तांणी मुखार सांगलें. नुस्त्यांत फॉर्मेलिन सांपडले उपरांत गोंयांत खवदळ जाल्लो. सरकाराचेर सडीक टिका जावंक लागली. उपरांत सरकाराक हें प्रकरण गंभीरतायेन घेवचें पडलें.
सुरवेच्या काळात नुस्तें तपासपाचे प्रक्रियेत सुशेगादपण आनी धिलाय आशिल्ली. ताका लागून लोकांचो FDAची यंत्रणेवेलो विस्वासच उडून गेल्लो. My friend and Honorable Minister, last week it was pointed out to us by the Honorable Health Minister of Goa, who was accompanied by the Chief Secretary as well as FDA officials, that there have been certain apprehensions in the minds of people about the quality of fish, and we decided that to ensure, which is also the commitment of the Goa government, and Goa government was very unequivocal about it, which was just now also Mr. Sardesai has been, he spoke to me on phone the same day, and since then he has been talking to me that whatever happens, the quality of food people get, whether in form of fish, vegetables, fruits, whatever it is, should be conforming to the best of quality. And anything that is potable, anything that is edible must be of best possible quality. In that, keeping that in view, we have decided to put a world-class laboratory, and in between, because we have the capability under the EIC, which is Government of India undertaking, which is accepted for quality certified by that organization, is accepted globally, including Europe, Japan, Korea, and US, all top countries, because we export fish there, and they rely only on the certification of this agency. So that agency has been directed to visit here. The other agency, which is Quality Control of India, which also together they are going to work towards creating these facilities, so that we'll ensure that what we guarantee to people in the most developed countries of the world, where the standards of health are highest and even better than what are in India, the same agency will certify the quality in future, and therefore we are working on it, as I mentioned to you. Also, we'll put a mobile van and a laboratory, so that if there are any specific complaint that can be addressed immediately, that again will be tried to put it up. We are going to put in very soon a system of online complaints. If people have any complaints, they can file online complaints, so that online complaint can be addressed immediately with substantiated laboratory test and everything else. हेल्थ मिनिस्टराचे असो विचार आहा की आझील जें आसलें आदलें ओल्ड आझील तातूंत तांकां जागो दिवप असो टेंटेटीव हें आहा. आय डोंट होल्ड द हेल्थ पोर्टफोलियो, सो इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू मेक दिस अनाउंसमेंट, बट टेंटेटिवली ही हैज दैट इन माइंड. We should ensure that Goa has always been at the forefront of good quality, and Goa government's complete total commitment to ensure that quality is never compromised, but only to ensure that we supplement Goa government's efforts which are already in place on the ground with global institutions which have been accepted globally. Will be working together. नुस्त्यातले फॉर्मेलिन तपासपाचे पद्दतीचेर चर्चा करपा खातीर सोमारा म्हत्वाची बसका जाली. तातूंत घेतिल्ले निर्णय विजय सरदेसाय आनी सुरेश प्रभून पत्रकार परिशदेंत जाहीर केले. फॉर्मेलिन इन फिश म्हणून जो इश्यू जाला तो इश्यू एक सारको एक सदाकाळ ताका एक सोल्युशन हाडप हे हेतून बाब विश्वजीत राणेन तांकां वचून दिल्ली मेळिल्ले आनी थोडी डिसिजनां घेतिल्लीं, जंय आमची FDAची डायरेक्टरूय आशिल्ली. आज आमी आमच्या सरकाराचो हाय लेवल डेलिगेशन म्हळ्यार चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो, पुलिसूय आशिल्ले आनी FDA आशिल्ली. आमी मिनिस्टरा कडेन उलयिल्लें आहा आनी थोडे आमी डिसिजनां घेतल्यात. I stayed back only for this important meeting, which after the meeting in Delhi, we had a follow-up meeting with Honorable Minister, Chief Secretary, FDA officials, and we are health officials, and we have discussed at length the roadmap. We'll implement each part of that roadmap jointly to ensure that we achieve the overall objective of providing best quality food of any kind to citizens of Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. सोमारा काँग्रेसीचे पत्रकार परिशदेक अचकीत नाटकी स्वरूप आयले. तुमच्या सारकिल्ल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक पर्रीकाराक मेळपाक कित्याक दिनात? पत्रकारांनी परिशदेक हजर आशिल्ल्या प्रतापसिंग राणेक आनी बाबू कवळेकराक प्रश्न केलो. बाबून रोखडोच मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाक फोन लायलो आनी सांगलें, आमकां पर्रीकाराची भेट जाय. पळयात हो ड्रामा. That means
government is not functioning. Exactly. So when government is not functioning, then as a opposition party, what is your role? रुपेश What is your role? रुपेश बाबा We are जरा definitely उपेंद्र फोन trying केली to उपेंद्र कळला ऐक आमरे oppose what they are, मीटिंग सीएलपी what is this present सगळे आसा situation. That is why we have called the press. सगळे आमकां आमी सीएमाची म्हणजे खबर घेवपा खातीरच म्हणजे आमकां एक अपॉइंटमेंट जाय आशिल्लो बरें आमी सगळे येवपा सोदतात केन्नाय जाता सगळे मेळून नाका रे, दुयेंत दोगांक चवथ. Sir, being you are a senior member, अशें केन्ना राज्यांत केन्ना घडोवंकूच ना. हिस्ट्री It's a very peculiar situation. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. एकटोय मनीस त्याच्या कडेन वचून आनी ते आमदार डेली वचून त्याच्या कडेन उलयता ते मागीर सांगता की बरो आहा तो कितें दोतोर सांग नाही बरो आहा म्हणून. हे दोतोर जालें, नॉय दोतोर. Constitutionally, he is the leader of the opposition. एक्झॅक्टली सर. Just because I am a senior member, I should not go. He Yes, should exactly. get an appointment and he At least आणि रिजायन जाता तांकांय मेळटा टँक मेळटा फुडें. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. अंतरिक्ष मळा संबंधी एक आंतरराष्ट्रीय परिशद गोंयांत जाता. परिशदेच्या उक्तावणाक उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू येतलो. ह्या मळावयले देश विदेशातले तज्ञ परिशदेत भासाभास करतले. परिशद 3 दीस चलतली. तर आम्ही दर वर्सा अशी एक वेगवेगळ्या विशयाचेर इंटरनॅशनल सेमिनार घेता. पोरूचो आमगेलो सेमिनार आशिल्लो तो मॅरिटायम सेक्युरिटीचेर आशिल्लो. अंदूचो जो सेमिनार आसा ह्या वर्साचो तो स्पेस पार्टनरशीप म्हणजे आउटर स्पेस जे आजकाल मिसायल्स असे जे सगळे विषय जाता किंवा चांद्रयान हो विषय सगळ्यांक खबर आसतली अशा सगळ्या विशया संबंधीचो हो विषय ताजेर आतां प्रेस कॉन्फरन्स ताजेर फाल्यां कॉन्फरन्स जातली. हो सेमिनार इंटरनॅशनल सेमिनार आसा. जवळ जवळ 15 देशांतले लोक डेलिगेट्स म्हणून आनी एक्सपर्ट म्हणून अशे हांगा फाल्यां येतले आनी 24 आनी 25 अशे 2 दीस अशे टॅक्निकल सेशनाची आसतली. फाल्यां 23 तारखेर सांजचे 5 इनॉग्रेशन आसा आनी हें इनॉग्रेशन करतले आमचे वायस प्रेसिडेंट व्यंकय्या नायडू. इस्रोची मदत आसा आमकां. इस्रो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स, डिफेन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, गोवा गव्हर्मेंट हांचो आमकां ह्या हाका सपोर्ट तांचे इन एसोसिएशन विथ दीज मिनिस्ट्रीज हो सेमिनार जातलो. साधारणपणे सगळे म्हणून एक 100-150 पर्यंत प्रतिनिधी अशे हाका आसतले. इस्रोचे 3 फॉर्मर चेअरमन अशे ह्या हाका येतले हातूंत येतले आनी वेगवेगळ्या सेशनाक ते एड्रेस करतले. ते स्पेस डिप्लोमसी, स्पेस इकॉनॉमी, स्पेस सायन्स अशे सगळे तातूंत विशय आमी कवर करतले. जवळ जवळ 7-8 सेशन्स सगळीं जातली. 2 एक इनॉग्रल सेशन आनी एक फायनल व्हॅलिडिक्टरी सेशन. हाजे व्यतिरिक्त जवळ जवळ 7 सेशन्स ही ह्या हाका जातली. राजधानी पणजे शार खऱ्यांनीच देशातली स्मार्ट बेबी जातली काय 250 वर्साच्या ह्या शाराक खापरपणजी करता तुम्हीच थारायात. पणजे बाजाराच्या मध्यकाक भाजयेचो कोयर कुसयता. वाठारात घुट्टाणी पडल्या. घाणीचें उदक व्हांवता. बाजारातले वेपारी पांय धरता पूण पालिका पात्रांवांची नदर वयर मळबांत. हे पयलीं जे पळय हें आसा पळय ते आमी आमचे पयशांनी हे पॅक करून घेतले पण हे आजुनूय घाण आमकां हे सोंसची पडटा. हे पळय हे कशें व्हांवतात तुमी ते पळयल्या दोळ्यांनी तुमी. तशेंच हिंगा पासून तशेंच आसा आनी वासान सामको अशें हें जालां की हितून हांगासरले 5-6 मनीस मेले ऑलरेडी. पयलीं कॅन्सर जावन मेले. थोडे जाण पांय कुसोन मेले. सामड्याचो रोग जावन मेले आनी सद्या आमची टिकेट लागपाचें उगत पावला. तुम्ही आता की कंप्लेंट केले कंप्लेंट बिम्प्लेंट सगळे करून झाले. मेयर येवन डेप्युटी सगळे येवन पळोवन गेले
आनी तरी सुद्दां कांय करूंक पावना ते आनी हे म्हणजे आनी स्मार्ट सिटी करूंक सोदता. सिटीचे हायटूच कुसलेले आसा बिटवीन द सिटी हे पणजे मार्केटान जर अशें करपाचें तेंच्यांनी जाल्यार आनीक स्मार्ट सिटी आनी क्लीन सिटी म्हूण करपाक आनी युजूच ना न्हू. पणजी मार्केटाचे इन्स्पेक्शन करतले अशें महापौर विठ्ठल चोपडेकारान गोवा 365 सांगलें. मार्केटान ती मार्केटान पयलीं ते आमचे BVG तांचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो. आतां म्हाका दिसता ऑगस्ट जावन आमीच CCP सेंट्रली करता. सो जवळ जवळ सगळी ती मार्केटांचीच वेजिटेबल वेस्ट आसा आनी पर डे अरावंड 4 टन्स कलेक्शन जाता ती. सो ती शेड आतां म्हणजे ते सगळे सरावंडींग जें आसा तें पयलीं पासून आसा. म्हाका दिसता तें मेंटेनन्स जावंक ना आनी थंय मातशें रिपेर वर्कूय आसा. सो आतां आमी रिपेर वर्क थंय हातीन घेतलां. सो स्टार्टींग आमचें एंट्रन्स आसा पळय ती आतां ड्रेन सद्या थंयची घेतल्या हें करपाक कन्स्ट्रक्ट करपाक ऑलरेडी जाल्या आनी स्टेप बाय स्टेप आमी तें करतले. तशेंच आमी आतां ते फाटल्यान वतले ती ड्रेन्स घेतना थंय मेंटेनन्स चालू आसतलो. सो फाल्यां आमी ते येई आमचो अंबे बिता लवंदे आसा ताज्या बरोबर फाल्यां आमी विजीट हें करून थंय पळयतलें कितें थंय प्रॉब्लेम आसा तो. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बायणा वास्को बँक ऑफ इंडियाच्या ATM कावंटराक सोमारा मध्यराती उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण समजना पूण रातच्या सादारण 1:30 सुमार ही घडणूक घडली. हे विशींची म्हायती मेळना फुडें उजो पालोवपी दल थंय धांवलें. कावंटराक तेंकून आशिल्ले एके गाडयेकूय उजो लागलो. उज्यांत सुमार लाखभर रुपयाचें नुकसान जालें तरी 5 लाखांची मालमत्ता वाटयली अशें उजो पालोवपी दलाचो अधिकारी सांगता. आमकां वी रिसीव्ड अ कॉल एट अराउंड 1:45 अर्ली इन द मॉर्निंग आनी नियर सासमालो बायना नियर तायबा मस्जिद. सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो तेन्ना वी सॉ दॅट आफ्टर vehicle reached the site, we saw that the ATM machine room was on fire, partly opened slightly. Then our people disconnect the power supply, they started spraying the water and the fire was immediately extinguished using water, but when we went inside it was totally burnt. The ATM machine was totally burnt and few vehicles, one Maruti van, Hero Honda Splendor bike and Bajaj Chetak bike were partly involved in the fire. Any loss has been ascertained? There is loss, but we have not estimated. The bank people have to tell us about the estimate. And the vehicles which were parked there, they were not new vehicles. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लोग आया, वो लगा के अपना सब कहीं किया. इसके बाद में हमारा दुकान ओपन करके अंदर सब चेक किया तो कुछ जला नहीं था. हमारा इतना ही पतरा पार था वो जला था. और बाद में वो जला का दुकान वाले को बुला के उसको बाद में पड़ के उसका ये अंदर चेक किया. उसको भी पानी मारा, अंदर पूरा ये हो रहा था, धुआं आया था, उसको मारा. बाद में वो मुरली को बुलाया उधर से, वो भी आया भाग के. हम जितना दुकान वाला है सब भाग के आया. तो बाद में आके अपना चेक किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसमें ही आग पड़ गया. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांव पुलिशेन खुनाच्या आरोपावेल्यान 2 जाणांक अटक केल्या. सोऱ्या घोळीत आशिल्ल्या सुरेश कुमार सिंगाक तांणी एतिश्ट बडयलो. उपरांत सुरेश कुमाराक हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. थंयच उपचार चलता आसतना आयतारा ताका मरण आयलें. मयत सुमार 48 वर्सांचो आसलो. 20 वर्सां पिरायेचो दवर्ली रुमडामळचो प्रितीश चव्हाण आनी 21 वर्सां पिरायेचो मांडोप नावेलेचो विकास नायक हे दोगूय 19 ऑक्टोबराक नावेले नाश्तो करताले. सोऱ्याचे घोळेंत आशिल्ले सुरेश कुमारान तांकां धपको दिलो आनी थंयच्यान तो पळून गेलो. दोगांयनी ताका धरून शेप लायलो. थळाव्या लोकांनीच ताका सोडून घेतलो आनी पुलिसांक आपयले. मडगांवचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हे विशीं चड म्हायती दिता. The said deceased Suresh Kumar Singh is under the influence of alcohol and his car is totally damaged. So after conducting the inquiry with the local people, they told that 2 persons, as this deceased was under influence of alcohol and was driving his car recklessly, very rash and negligent manner. These 2 persons chased him from Navelim to Siketim and further assaulted him near the Siketim chapel, and wherein these local people saved him from further assault at that place. So further this deceased person, this Suresh Kumar Singh, was brought at the police station by our head constable, and
he was found under influence of alcohol. Further, his breath analysis test was conducted and it is found positive, and he was challened under section 185 of MV Act. And further, since there was no complaint against anybody, he was allowed to go. He didn't give complaint against anybody, any person regarding the assault and damage of his car. He was allowed to go. So in this connection, after conducting the inquiry, we came to know, we registered the crime under section 427, that is damage to his car, 341 for wrongful restraint, and section 304, that is culpable homicide against the persons who have assaulted this deceased. And we started our further investigation. The said two boys were one Pritesh Chauhan, age 20 years, residence of Rumrama, Dovalli, and one Vilas Naik, who is age of 21 years and a resident of Mandap, have assaulted the said person and damaged his car at Siketin Avenue. Further, we managed to nab these two persons, and we took the custody of these two persons and conducted inquiry in this matter. And both the accused persons, both these persons were admitted of commission of the crime on that day. Further, we arrested these persons in this crime. मडगावचे आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खरीच नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.